सहकार्यान आज बिरसा मुंडा 150वी जयंती देशभर मनयतात. त्या निमित्तान केंद्र सरकार वेगवेगळे कार्यक्रम प्रत्येक राज्यांत दिता. ताजोच एक भाग केंद्र सरकाराच्या ट्रायबल खात्या कडेन टायअप करून आज हांगा हो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा. त्या प्रोग्रामाक म्हजे बरोबर आसा डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर दीपक देसाय, तांचो ST कॉर्पोरेशनाचो मॅनेजिंग डायरेक्टर बाब सागर गावडे, बाकीचे सगळे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स. ह्या प्रोग्राम म्हणजे अत्यंत महत्त्वाचो प्रोग्राम. इंटर कॉलेजिएट प्ले कॉम्पिटिशन म्हणजे प्ले करपाचो 15 मिनटाचो आनी तातूंतल्यान बेस्ट प्रायज मेळपाचें जें फाल्यां नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशन जातलें ताका वता. हांव पयलीं म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता की अत्यंत बरो प्रोग्राम तांणी हांगा आयोजीत केला. वेगवेगळ्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा, आपलो टॅलंट दाखोवपाक मेळटा. आनी प्रायम मिनिस्टराचें एक स्वप्न आसा की देश जर सुपर पावर जातलो, भारत हो जर जगात सुपर पावर जातलो, 2047 पर्यंत जर आमी जगात नंबर 1 जातले जाल्यार ह्या देशांतलो प्रत्येक घटक हो सुपर पावर जावपाक जाय. आनी तातूंत ट्रायबल कम्युनिटी ही सुपर पावर जावपाक जाय हे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा. आनी त्या खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम प्रत्येक राज्यांनी जातात. गोंय राज्यांत डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या ट्रायबल वेलफेअरा खातीर खुबश्यो स्किमी हातांत घेतल्यो आसात. ताचो फायदो ट्रायबल कम्युनिटीक जाता. आतां हो एक कार्यक्रम अत्यंत बरो कार्यक्रम आसा. हातूंतल्यान नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेवपाक मेळटलें. जो ही सर्व जिंकता तांकां हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की प्रत्येकान बऱ्या पद्दतीन आपलो प्ले सादर करतात. म्हाका एक संदी मेळ्ळी ते पळोवपाची आनी इंट्रस्ट घेवन भुरग्यां काम करतात. हे अत्यंत महत्वाचें. आनी ऑल द प्लेस जितले प्ले तुम्ही सादर करता ते सगळे रिलेटेड विथ ट्रायबल एक्टिविटीज. ट्रायबल समाजा खातीर ज्यो एक्टिविटीज चलता, ट्रायबल समाजाची अपेक्षा कितें आसा, ट्रायबलाक कितें जाय दिसता, ट्रायबल समाजाच्या भुरग्यांक कितें दिसता, ह्या बद्दल हे प्लेस आसा. हांव तुमकां परत एकदा तुमचें अभिनंदन करता. तुम्ही पार्टिसिपेट मोठे संख्येन जाल्या बद्दल आनी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. दॅट द बेस्ट प्ले विन द ट्रॉफी. थँक्यू.